त्या काळजान मंदिरान तुझ्या येतां सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयतां पाताक आमचे सौम्या मेरडतां व्हडा मानान तुका लब्धता सुकोन गेल्ल्यो शेळ्यो आमी सर जावन आसां तुझ्या आदाराचेर सौम्या पातयेवन आसां भक्तीन तुजे लागीं सौम्या आमी आयल्या सर्वेश्वरा देवा तुजो आधार मागता घालत्या काळजान मंदिरान तुझ्या येतां सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयतां पाताक आमचे सौम्या मेरडतां व्हडा मानान तुका लब्धता। जेजू क्रिस्त देव मोगाच्या भाव भयणीनो, आज क्रिस्त येण्याच्या काळाचो दुसरो आयतार आमी संभ्रमता। हे मिसाचें बलिदान विशेष मापान ज्या कोणाक आयताराच्या मिसाच्या बलिदानाक भलायके निमती वचोंक जायना, हांतुरणार आसात, व्हीलचेअरार आसात, क्वारंटायन जावन आसात आनी कोविडा कारणा निमती खंय गांवांनी विदेशांनी मिसां नात, पूण आशा आसा तुमकां तुमच्या खातीर मिसाचें बलिदान हांव भेटोवन दितलो। मात्र न्ही, तुमच्या भलायके खातीर पेकोवणे खातीर विशेष मापान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार हांव मागतलो। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। आमच्या आसमी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं। तुमचे सवे आसूं। सियोनाचे परजे तुमची सडवण करूंक आपले सर्वेस्पर येता। तुमच्या काळजाच्या संतोषांत सर्वेस्पर आपलो महिमेवंत ताळो आयक कसो करतलो। सर्वेस्पर देव आमचो ताळो आयकता। सर्वेस्पर देव आमचे मागणे आयकता। सर्वेस्पर देव आमचे घराणे आयकता। सर्वेस्पर देव आमचो मोग करता। सर्वेस्पर देव आमकां बक्षिता। तर मोगाच्या भावा भयणी, आमी आमकां रसिल्ल्या देवाच्या समोर आसां। आमची अस्कतकाय तो जाणा, मनशा सैमान आमी केली अस्कतकाय आमी वळखून घेवया। देवा मुखार आमी कालती जावया, ल्हान जावया आनी पश्चाताप काळजान ह्या मिसाचें बलिदान पवित्र बरी भेटोवच्या खातीर आमकां आमी तयार करया। आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरावन सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसरावन वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध। ह्या पासत भगवंत सदांच सांगवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता। सर पदवेदार देव आमची काकोळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो। आमेन। सौम्या काकोत कर, सौम्या काकोत कर, क्रिस्ता काकोत कर, क्रिस्ता काकोत कर, सौम्या काकोत कर, सौम्या काकोत
परतुया. सोसनाच्या आनिका कुळदरा देवा, तुझ्या पुताक आमी दावी दावी मेळूंक वेताव. संवसारी कोरण्यो आमच्या वाटेर अडकळ जायना जावच्याक सर्गींचे जाणवयेन आमची मनां उजवाडाय. हे बरी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर. हे आमी मागताव आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सुवे पवित्र म्हणजे कोणा जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप. बुजवून दिया म्हज्या परजेक बुजवून दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजाकडे उलया आनी ती परगट करा. तिचे साखरेचे दीस संपले, तिच्या अपराधाच्या पारीकफोन दिवन जाले. सगळ्या तिच्या पथकांक सुरेस्परान हातांतली थोडी कॅस्ट तिने भोगली. एक तालो बोव मारता अरण्यांत सुरेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. एक फलके बरोवन येवन दी. एक पर्वता आनी दोंगर समतल जावं दी. उंच सकला सुवात सपाट जावं दी. पोंड फुलकुला आसलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सोरेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशाकोल ती दिसतली, कित्याक सोरेस्पराचे तोंड उलयला. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता, उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता, व्हडल्या ताल्यान बोब मार. बिरांते विने बोब मार आनी सुदेवांच्या शारांक सांग, हांगा आसा तुजो देव. भले सोरेस्परा आपल्या पदवेन येता, आपल्या बलिश्ट बलव्यान तो अधिकार चलयता. ताचे इनाम ताचे सोबे आसा, ताचे जैत्याचे फल ताच्या फुडल्यान वेता. एका गवल्या भाशेन तो आपल्या इंडांक सरयता, आपल्या हातांनी तो शेलयांक एकवटान करता. आपल्या अर्द्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकरियांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. देवाचे उतारये. देवाचे व्हड उपकार. तुझी काकू तमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. तुझी काकू तमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतर सांगता. ताचे बेबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. तुजी काकू तमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका बळटात. नीत आनी शांती एकामेका रावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतले उपजतले. नितीवंतपण सर्गार नदर घालतले. तुजी काकू तमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. तुजी काकूळ तमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर.
अल्लेलुया 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 सर्वेश्वराचे अल्लेलुया. सर्वेश्वरा समारोह तयार करा, ताचो वाटो नीट करा. सगळे मनशाकोळ देवाचे तोरण देखतले. अल्लेलुया 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 सर्वेश्वराचे अल्लेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू क्रिस्ताची देवाच्या पुताची सुवार्ता ही इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकान बरोवन आसल्या प्रकार आरंभ जाली. पळय, म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान हांव धाडटलो, तो तुजी वाट तयार करतलो. अरण्यात एक ताळो भोप मारता, सुमयाक एक वाट तयार करा, तशा पयणाक रस्तो नीट करा. ह्या प्रवादाक सरी जावन जुवांव तुमची पातकी जिणी बदला आनी स्नान घेया. देव तुमची पातकां बोक्षितलो, अशें अरण्यान परगडतलो आनी स्नान दितलो. अख्खे जुदेया प्रांतच्या सांदी मुल्या तावन आनी जेरुजलेमा तावन लोक ताचे सरशी वेतलो आनी आपली पातकां उसारन योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतलें स्नान घेतलो. जुवांव करेलावेच्या वस्तुरां न्हेसतलो आनी पेंगटाक सामड्याचो पाटो बांदतलो. देंपे आनी रान मोव ताचें खाण, अशें ताणें प्रसंग केलो. म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बळिश्ट एकलो येता, बागोवन ताच्या वाणांचो बांद सोडोंक सयत हांव योग्य न्हय. हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, तो तुमकां स्नान दितलो आत्म्यान. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या क्रिस्त येण्याच्या दुसऱ्या आयतारा आमकां दिल्ली वाचपां एक संदेश दितात. तुम्ही पळयल्यार आयचें पयलें वाचप इसाया प्रवाद्याचें, तशेंच वांजेलाचें वाचप मार्काच्या वांजेलांतलें. आनी तातूंत आमकां सांगता सर्वेस्पराचे वाटो नीट करा, तशेंच सुमयाक वाट तयार करा. नवे आकाश मंडळेक आनी नवे पृथ्वीक आमी आशेवन आसाव. आमी पळयता हो एक काळ आमी वेटिंग म्हणयत. वेटिंग म्हळ्यार आमी जागी रावचें आनी त्या काळाक आमी राखून रावचें. मग भाव भयणीनो, कित्याक आमी राखून रावचें? आमी राखून रावचें क्रिस्ताचो तो अनुभव जोडूंक, क्रिस्ताची सकत आमी जाणा जावंक आनी क्रिस्ताच्या कृपेन जियोंक. आमी अस्कत मनशां ह्या संवसारांत आमकां सबार राटवळे आसात, सबार चिंतपां आसात, सबार आमची कितें म्हणटात भोगणां आसात. आनी सबार फावटी आमचे थंय हे निरासपणो, हे संवसारीचें चिंतप आमचे थंय राज करता, हे आमकां डॉमिनेट करता. पूण असल्या काळार आमकां एक संदेश देव स्पश्ट दिता. सुमयाक वाट नीट करा, सुमयाची वाट तयार करा. पळय, एक वाट करी जाय जाल्यार कितें करी जाय? एक वाट करी जाय जाल्यार त्या वाटेंत आसले कांटे कुंटे काडी जाय, जडां काडी जाय, फातर काडी जाय. ती वाट तुमी पळयत आसा ल्हान ल्हान आमच्या गांवांत पांय वाट्यो आसल्यो. हे पांय वाटेनी वता आसतना थोड्या कडेन उतरोवंक आमकां पांपाळी आसली. ह्या पांय वाटेनी वता आसतना आमी त्या राणा मुल्यांनी वताले. थोड्या वर्सां उपरांत एक ल्हान मारोग जालो, एक गाडी वेचे तितलो जागो. ते जाय जाय जाल्यार केल्लें काम तुमी पळयतात. ताच्या फाटल्यान ल्हव आमच्या हळ्ळ्यांक एक ढामार असो मारोग जालो आनी ताच्या फाटल्यान वावर तुमी इल्लें सायडीन आसलो दोरो पयस करना, बरी तयाराय करूंक एक बरो रस्तो. जर तर तो हायवे जाय जाय जाल्यार सराग वचोवंक तवळ आसपासची बिल्डिंगां सकट काडटात आनी तो तयार करतात. हाजो अर्थ इतलोच.
आज आमच्या जिवितांत कितें कांटे कुंटे आसात, आमच्या जिवितांत कितें उणेपण आसा, कितें अस्कतकाय आसा, कितें पातकां आसात, कितें आमचें वायट आसा, तें सकड आमी काडी जाय. आनी सोम्याक स्विकार करूंक आमी आमची काळजां तयार करी जाय. तेच कांटे कुंटे आमच्या भितर आसचे, आमचो दुबाव जावंक पुरो, आमची अस्कतकाय, आमची पातकां, आमच्यो वायट वडण्यो सवयो जावंक पुरो, हे सकड आमी काडी जाय. आनी देव आमकां तें काडूंक बोड दिता म्हणलो संदेश आयच्या दिसा आमी आयकत आहों. आयचे पयलें वाचप आमी नियाळ्ळें जाल्यार इसाया प्रवादी आमकां सांगता. इसाया प्रवादी बरोसो दिता केदाळा 700 वर्सां पयलें क्रिस्त जल्मोवच्या 700 वर्सां पयलें तो सांगता. 723 BC म्हणटा आमी, बिफोर क्रायस्ट. आनी तो सांगता बुजवण दिया म्हज्या परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. पळय आज गरजेची आमकां बुजवण देवान दिवची, बुजवण गरजेची. जेरुजलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साखरेचे दीस संपले, तिचे अपराधाचें परिपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी केस्त तिणें भोगली. तुजे केस्तीचे दीस गेले, तुज्या कश्टांचे दीस गेले, तुका बरोसचे दीस येते आसा. आनी इसाया प्रवादी क्रिस्ता विशांत बरोसो दिवन त्या परजेक तो सांगता. चिंता ताणें परगट केलें जेजू जल्मोवच्या 700 वर्सां पयलें, 700 years पयलें. कितलीं वर्सां लोकांक राखोवंक पडलें. आनी ती बरोसची उतरां देव जरी करता. तर आज आमी कितें आयकत हांव देवाच्या उतरांत तें देव जरी करता म्हणल्यार उदाहरणां आयचे पयलें वाचप आनी आयचें आमचें वांजेलाचें वाचप. पळय केदाळा सांगलें एक ताळो अरण्यांत बोब मारता, अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. एक ताळो बोब मारता. कोणाचो ताळो? स्नानीक जुवांचो ताळो. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. पाड पडलेल्या जिवान सोम करा. हरये फलकें बरोवन येवं दी, हरये पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी, उंच सकल सुवात सपट जावं दी, फोंड फोंडकुलां बसलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा प्रगट जातली आनी अख्ख्या मनुश्य कुळाक ती दिसतली, कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां. म्हणजे सकड सोमा जावं दी, सारकें जावं दी. आनी तें सारकें करूंक देवान प्रवाद्यांक धाडलो. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता, उंच पर्वताचेर सोडून वचूं. जेरुजलेमा बरी खबर हाडटल्या दुता, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार, भिरांतीविने बोब मार आनी जुदाच्या शारांक सांग हांगा आसा तुजो देव. पळय सर्वेस्पर आपल्या पदवेन येता, आपल्या बळिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. आपल्या पदवेन तो येता, पदवेदार देव तो पदवेन तो येता, आपल्या बळिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचे सवें आसा, ताचे जैताचें फळ ताच्या फुडल्यान वेता. एका गोवळ्या भशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता. एका गोवळ्या भशेन म्हणजे देव एका गोवळ्या भशेन आपल्या हिंडाक सरयता. कोणा मरिफात? आपणाच्या पुता जेजू मरिफात. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं दवरून तांकां तो व्हरता आनी दूद पियेतल्या बकऱ्यांक जागृतायेन सोलोवन व्हरता. पळय मुगो भाव भयणीनो, सगळें इसाया प्रवादी आज आमी वांचन वाचतना आमकां खरें जाल्लें केदाळा केल्लें प्रवचन आज आमी बागीन हिसायकी थवळच्या लोकांक पाप तें पळोवंक ती बसवणी मेळोवंक ना. त्या खातीर आज कितें बायबलान सांगलां तेंय शरी जाता म्हणलो भरोसो आमचे थंय आसा जाय आनी तसलो भावार्थ आमचे थंय आसा जाय. हाच्या श्लोकांत आमी गायलें, तुजी काकूळट आमकां दाखय येसुम्या आनी दयेन आमची सोडवण कर. कित्याक देव जावन आसा मोगू, देव विश्वासी आनी देव आमकां समृद्धी पटयतलो, देव आमकां आशिर्वादान भरतलो, ताचे निती पोण आमच्या फुडल्यान वेतले आनी बेबिरान नासतना आमकां जियोंक कुरपा मेळटली. हेचे दुसऱ्या वाचपांत सांपेद्रूचें वाचप पयल्या पत्रांतलें आवाजवर 3:8-14 आमकां सांगता आमी राखोन रावच जाय. पळया आज आमी कितें करता, आमी राखोन रावतना आमी टायर्ड जावंक नजो, सोलवून वचोंक नजो. हें केदाळा जाता गी, केदाळा येता गी म्हण सोलून नजो. आमची आतुराय आनीकय चड जाय आनी त्या खातीर तो सांगता हें तुमी केदींच विसरचे न्ही. सुम्याक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी आनी 1000 वर्सां म्हळ्यार 1001 दिसां बरी. थोड्यांक तशें भोगता जाल्यार सोमी आपली बसवणी पाळोवंक गळाई करिना.
पूण तुमच्या लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता. आज देव आमच्या लागीं दीग सोंसणीकाय घेता. गॉड हॅज लॉट ऑफ पेशन्स. वी बिकम इम्पेशन्स. सो देवातय सोंसणीकाय आसा. तुमच्या मध्ये कोणूच नाश जायना ये बगार सुमेस्तांनी आपणा ते परत जाय म्हण ताची अपेक्षा. पण आज 750 करोड लोक आसा. कोणेय नाश जायना ये सगळ्यांनी देवाक समजू जाय म्हण देवाची अपेक्षा. पूण तो दीस कसो येतलो? सुमेचो दीस सोरा बरी येतलो. तवळ आकाश मंडळ कठीण आवाजान कोसळून पडटली. वांजेलान सांगलें, उगडापणान सांगलें, प्रवाद्यांनी सांगलें, पेद्रू आज आमकां सांगता. तवळ आकाश मंडळ कठीण आवाजान कोसळून पडटली. मूळ तत्वां उज्यान कोडोवन वेतली. पृथ्वी आनी तिचे वयर आसुल्ल्यो सर्व वस्तू लासून भस्म जातल्यो. सगळी सृश्टी ह्या परी नाश जावन वसूंक आसा जाल्ल्यान कितली भाग्यवंत आनी भोगतीपणी जिणी तुमी जियोंक फावो. आमी भाग्यवंत आनी भोगतीपणी जिवीत जियेसय. त्या खातीर सुमयाच्या दिसाक राखून रावा आनी ताच्या येण्याक वेगळी तयार जाया. त्या दिसा आकाश मंडळ उज्यान जळोवन कोसळटली. स्नान आमचो वांजेलिस्ट जुवा उगडापणान सांगता, आकाश कोसळून पडटली. मूळ तत्वां दगान कोडोवन वेतली. तरी पूण ताचे बसवणेक सरी जावन पवित्रपण वस्ती करता त्या नव्या आकाशाक आनी नव्या पृथ्वेक आमी मुखार पळोवन आसा. नव्या आकाशाक नव्या पृथ्वेक न्यू हेवन अँड न्यू अर्थ. म्हणजे आमचे ह्या संवसारार आमी केवळ तात्कालिक. वी आर नॉट परमनंट हियर. आफ्टर समटायम्स वी हॅव टू गो फ्रॉम हियर. आमी हांगातान वचूंक आसा. देखून मोगाच्यो न्हू. ह्या गडितांक तुमी राखोन आसतना समाधानी अंतस्करणाचे जावन देवाक मेळचे खातीर निर्मळ आनी निश्कळंक जिणी जियोंक हर प्रयत्न करा. हे सगळे संदेशाचो मूळ अंश कितें म्हळ्यार निर्मळ आनी निश्कळंक जिणी आमी जियेसय. पत्की जिणी आमी सांडिसय. आनी ऐशा उद्गारांत आमी आयकलें, सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करा, ताचो वाटो नीट करा. सगळे मनुष्य कुळ देवाचें ताराण देखतलें. पण हे सगळे मनुष्य कुळ देवाचें ताराण देखतलें. आज आमी हो क्रिसमस आचरण करता कित्याक सगळ्या मनुष्य कुळाक कळोवन दी देवाची बसवणी कितें आनी देव मनीस जाल्लो ही एक व्हडतें गडीत तांकां कळचे खातीर आनी आमी आमकां तयार करचे खातीर हो संभ्रम आमी करता. अशें मार्काचो वांजेलांत आमी आयकता. तुमी पळयल्यार 3 वांजेल आसात. मातेवाचो, मार्काचो आनी लुकाचो. हे तिनी एकामेका साम्यता आसा. आमी म्हणटा सिनॉप्टीक म्हणटा. आनी एक वांजेल आसा जुवांचो. हो इल्लो ह्या 3 थोडी घडीत आमी थंय पळयता. पूण ताचो वांजेल इल्लो दुसऱ्याच नमणेन तो बरयता आनी ताचो अनुभव तो बरयता. आनी ह्या 2 वांजेलांनी पळयल्यार मातेव जेजूची वंशावळी तावन आरंभ करता. तशेंच लोक थियोफिलाक बरोवचें तें इंट्रोडक्शन दिवन आरंभ करता. पूण मार्क कसो आरंभ करता? मार्क सांगता पळया, मार्काचो वांजेल जेजूस सोमी, जेजूस क्रिस्त ही इज द मेसाया. तो आमचो सोडवणदार म्हूण दाखोवंक मार्क आशेता. त्या खातीर पयलो आमी पळयता वांजेल बरयल्लो मार्काचो म्हूण इतिहासांत आमी शिकतना आमकां कळटा. जेजू क्रिस्ताची देवाच्या पुताची सुवार्ता ही तो आरंभ करता. वंशवळ आरंभ करना. सुवार्ता ही कोणाची? जेजू क्रिस्ताची, देवाच्या पुताची. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकान बरोवन आसल्या प्रकार आरंभ जाली. तो आमकां इजाइया प्रवाद्याचें कशें संपूर्ण जालें ती बसवणी म्हूण आमकां दाखयता. पळय, म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान हांव धाडटलो. तो तुजी वाट तयार करतलो. कोण तो दूत? स्नानीक जुवांव. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता. सुमयाक एक वाट तयार करा, ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा. आज पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. उतरां आमचो मार्क काडटा आनी ताच्या वांजेलान घालता. ह्या प्रवादाक सरी जावन जुवांव कितें करी लागलो? तुमची पातकी जिणी बदला आनी स्नान घेया, देव तुमची पातकां बक्षितलो. दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, निर्मळ आनी निश्कळंक जिणी जिवंक प्रयत्न करा. आनी संदेश जावन आसा हो आदवेंत असो, तुमची पातकी जिणी बदला आनी स्नान घेया, देव तुमची पातकां बक्षितलो. आदवेंत असो काळ आमी एक सॅक्रिफीस असो काळ, त्याग असो काळ, आनी आमी आमकांच सोमाकार घेवचो काळ, आमचें जिवीत सारकें करचो काळ.
त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, देव म्हाका तुका आनी एक अवकाश आज ह्या लितुर्जीद्वारे, ह्या सक्रामेंताद्वारे आमकां दिता. हो अवकाश आमी घेवया आनी आमचें जिवीत परिवर्तन करया. अशें अरण्यान ताळो परगडतलो, तो स्नान दितलो आनी लोक सांदी मुल्यातावन येवन आपणाचे पातकां रोडोवन तो जुवांच्या हातांतलें स्नान घेतलो. आनी जुवांचें जिवीत कशें आसलें पळय. जुवांव खऱ्या लव्याच्या वस्तुरान न्हेसतलो, पेंगटाक सामड्याचो पाटो बांदतलो, देंपे आनी रान मोव ताचें खाण, अशें ताणें प्रसंग केलो. ताजें ऑस्टियर लायफ, एक संन्यासी जिवन तो जियेतलो. कित्या खातीर तो जियेतलो? तो देवाचें मिसांव करूंक आपणाकच ताणें भेटोवन दिल्लो, देवान ताका विसून काडलो. आनी तो अशें प्रसंग करूंक लागलो. ताज्या प्रसंगांत आमी पळयता ताचें ल्हानपण, ताची ल्हानविकाय, ताचें बोळेपण म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बळिश्ट एकलो येता. बागोवन ताच्या वणाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. हांव तुमकां स्नान दिता उदकान आनी तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. म्हाका भाव भयणीनो, तर जेजू आमकां पवित्र आत्म्याक कसो दिता? आमकां दिला. आमच्या बावतिजमांत, आमच्या तिरावणेंत आनी आमच्या सक्रामेंतांत, हर एका सक्रामेंतांत तो आमकां बुडवण करता आनी तो पवित्र आत्म्याद्वारे आमी ताका आराधन करता. तर आयच्या दिसा हो संदेश आमी घेवया. आमचें जिवीत आमी सुमयेच्या मेटांनी बांदून हाडया. जर तर कितें उणेपण आसा ताका बोगसणे विचारया. आमी खंय सारकें जाय. आज जेजू आमकां सारकें करता आनी आमी पश्चातापावया, ताच्या मेटांनी आमी सोमकोवया. अशें क्रिस्ताच्या राजांत प्रवेश जावंक आमकां एक अवकाश सुमी दितलोच म्हणल्या बरोवशान आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेवया. एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बापा, तुका अर्गां होगलापांनी वाकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा विशेश मापान सुमी हांव मागता, आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बरो. आज तूं बापाच्या उजव्या कुशीक बसून आसाय. सबार जाणां आज असहायक जावन हांतुळणार आसात, घरांतच आसात. तांकां भायर वचूंक जायना, मिसाक वचूंक जायना, पिडेंत आसात, आस्पत्र्यांत आसात, मरणांतीक पिडेक वळाक जाल्यांत. जेजू, तांचेर तुजी दया देवून येवं दी. आज हांवें परगट केल्लें उतर तुज्या नांवाची महिमा तांचेर देवून येवं दी. आनी विशेश मापान जेजू तुज्या नांवान तूं ताका जैत दी, उतरान भलायकी रक्ता सुटका दी. अंकर बंदपस बंदोडो पिड्या शेडा तांच्या कुडीत हांव तूं घूण कर. जेजूच्या सक्तेवन बोळवून महिमेवन नांवान हांव तुमच्या खातीर मागता आनी तुमकां आशिर्वाद दिता. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करुया. सतमंथा देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्या स्वताक, आमच्या सम्याक, तो पवित्र आत्म्यावरी करबी समवलो, अंकुर मरियतावन जल्मलो, पोंस पिलातान कस सोंसले, ताका कुर्सा जडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कतोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवणपण, ससण्याचे जिवीत. आमेन. मोगाच्यानो, जें कितें आमी भावार्थान देवा लागीं मागता तें तो आमकां फावो करता. येस भावार्थान आतां आमची प्रार्थना देवा बापाक भेटोवया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ले सुवार्ता परगट करचे मिसांव उर्बेन फुडें व्हरूंक तूं तांकां तुज्या कृपे बेसांवांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या समेस्त राजकीय तशेंच सामाजीक मुखेल्यांनी देवाक भियेवन जियेशें कर. तांचे ताब्यान दिल्ल्या लोकांच्यो गरजो तांणी समजून स्पंदन करीशे आनी शांती समाधानाचे राज बांदूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध रितीचे पिडेक वळख जावन आस्पत्र्यांनी तशेंच घरांनी आसच्या सर्व आमच्या भावा भयणींचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे पिड्यांतली तांकां सुटका लाभय. तांची सेवा करतल्यांक तुज्या विस्नार बेसांवांनी भर म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. समेस्त भुरग्यांनी आणि युवाजनांनी तांच्या जिवितांत क्रिस्ती मावल्या रूपीत करण भाग्यवंतपणाची वाट धरून तुझ्या पुता क्रिस्ताक साक्ष दिवची जिणी जियोंक कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी स्वार्थ सांडून वायट सालींक आनी करण्यांक पाठ करण बरे शेगून आमचे ते रूपीत करण अंतस्करणाची निताळाय करून तुझ्या पुता जेजूक संतोषान स्वीकार करूंक तुजो आदार लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आम्ही मागया विशेष मापान कोविड संकश्टाच्या आंतरराष्ट्रीय सोर लोकां खातीर संवसारांत कोण पॉझिटिव्ह जावन आसा ती नेगेटिव्ह जावन दीत आनी कोविडाच्या त्या क्वॉरंटायनांत हांव तांकां सुटका मेळोवन बरी भलायकी तांकां लाबोवन दी. विशेष मापान आज सर नमण्याच्या पिडेक वळाक जाल्लो लोक भलायकेंत जेजूच्या विशेष आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागया. सर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमी दवरलेली सर मागणी तूं मानून घे. फातकी जिविताक पाठ करून आमार जिविताचे वाटेन आमी मेटां काडूंक आमची मोनां तूं उक्ती कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोमया, स्वीकार तूं कर म्हाका मोगाळ म्हज्या धनया. हर एक अत्रेक म्हजो हांवास भेटोवन दिता, सर्वस म्हजें तुका मोगान समर्पिता. गे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वायन तुका भेटोवच्यो. गे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वायन तुका भेटोवच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बाबा मानतात असलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. दयाळ बापा, कलत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यार हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकुळटीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवेत बापा, सर पदवीधरांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें योजन पूर्ण केलें आनी सस्नीक तरणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतांनी सर्गीच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी
निरंतरी गैता. पवित 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 दळबारांचो सवेश पोतो सगानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सकीम तुका जय जय सवेश पराचे नावी येता ताका जय. सकी तुका जय जय सकी तुका जय जय. बापा कोरोसो तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मोळ बेटवणी करच्याक एक काश परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कोडू आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी स्विस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तीच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावटसो घोट पर गोठूया. सुम्यांचे तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुनर् जीवनपण आमी पगडता. तुझ्या येण्याक सुम्याचे सुख आमी अत्रेकता. बापा आमचे सोडवणे बसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरण असो तशें अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सरकार सडणे असो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां. तशें पवित्रत्म्यान भरो आनी जेजू सवें एक कोडू आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भाग्यवंत अवकार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी ताराण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या
आणि फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आणि मनियारा बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाट सुरे तुझ्या पवित्र सभेक भावार्थान आणि प्रिती मोगान थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन ऐकून घे. घणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुझे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुझे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुझ्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातले म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वनंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन प्रार्थुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवशे नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सूर आंकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी आनी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर दय पळोवन तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक वडान सांबाळ. तूं जियेताय निराजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. तुमची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या शिवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुका सेवकत रेखता, येण्याक तुज्या हांव राखण रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत म्हजें समर्पिता. जीव उंडो तूं जिवीत दिवचो, जिवीत आमचें तूं नंदन कसो. सासणीक सुका व्हरून पावसो,
सस्नीक सुखाक पावसो सुनिया तुका सेवकात रेखता येड्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता. जेजूको आमच्या काळजांत आमी स्वागत दिला. आत्मीक रुपी आज आमी ताका स्वीकार केला. भलायकेच्या कारणा निमती तुमकां देवाळाक वचोंक जावंक ना पुरो, पूण तुमचो भावार्थ आनी तुमी जें कितें भावार्थान मागलां तें ताणें तुमकां फावो केलां. ओ युकरिस्त आमकां सासणीक जिविताचें खाण जावन आसा. ओ युकरिस्त आमकां नितळ करता, निर्मळ करता. ओ युकरिस्त आमकां भलायकी दिता. तर तुमकांच तुमी समर्पणो म्हजे सांगता मागा. अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया जेजू, भोगळाप तुका सुमिया जेजू, भोगलाप तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया महिमा जेजू, तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जय जय जेजू, तुका सुमिया जेजू, जय जय तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, 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 युकरिस्ताच्या बळान आमच्या भितराची पिडा शिडा बंदकर बंदपस बंदड हालेलुया, सगळं पयसो हालेलुया, दिता. हालेलुया, आमकां कुडीची मतीची हालेलुया, भलायकी लाभोवन दी, हालेलुया, संतोष हालेलुया, समाधान लाभोवन दी. हालेलुया, जेजू हालेलुया, आमच्या हर एक हालेलुया, पिडे शिडे मध्ये तू हालेलुया, आमकां हालेलुया, आमच्या संगत हालेलुया, राव जैत दी. जेजू हालेलुया, हालेलुया, टच देम लॉर्ड, हालेलुया, हील देम लॉर्ड, हालेलुया, anoint them हालेलुया, लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या घुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूच्या जाणवयेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लाभ दिवंक आमकां शिकय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. देवाचो एकलोच पोत आमच्या मध्ये आयलो म्हूण तुमी सत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या परसळान सर पदवेदार आनी काकुळदार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. आमेन. ह्या जिवितांत तो तुमकां भावार्थान थीर, भरोशान संतोशी आनी प्रिती मोगांत उर्बेस्त आनी सुडसुडीत करूं. आमेन. आमचो सोडवंदार मनुष्य सैम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोषान भरल्यांत, तशेंच महिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासणीक जिविताचें इनाम दिव. आमेन. आनी सर्प द्वेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्मेचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वचून या, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ये जेसू आमच्या सम्या सोडय आमकां पातक्यांक धन्या. अमृत आमच्या जीवाच्या ये सम्या आमच्या देव तर वेगी या भयतळा सलवार कचाक मनशा कुळाक नासाव केदीस सोडी नाका. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांक धन्या. अमृत आमच्या जीवाच्या ये सोम्या आमच्या.
मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देव आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी दिव्यवाणी दिव्यवाणी